मोपाच्या टॅक्सीवाल्यांच्यो गोवा मायल्स बंद करपाची मागणी सोडून हेर मागण्यो मान्य। मुख्यमंत्र्याची मध्यस्थी गोवा मायल्स काउंटर उरलो, टॅक्सीवाले म्हणटा बरोवन दी। दोंगर पोखरूंक 6 महिन्याक टीसीपीन एकूय परवानो दिल्लो ना। मंत्री विश्वजीत सांगता माहिती। आता 1 लाख ते 1 कोटी मेरेन फायनीची कायद्यात तरतूद। सरकारी डॉक्युमेंट कोंकणीत अनुवादित करूंक संशोधन कक्ष पोस्ट ग्रॅज्युएट शिकिल्ल्यांनी कोंकणी टायपिंग शिकचे। मुख्यमंत्र्याचो उलो, कोंकणीत सेंटर ऑफ एक्सलन्स। नावेलेचो मनोहर पर्रीकार इंडोर स्टेडियम भाड्यान दिवचो न्ही, खेळगड्यांची मागणी। एसएजीन काजाराक दिल्लो भाड्यान, स्टेडियमात कोयर मोडतोड। म्हादय सभाघर समितीची बसका चौथी उपरांत मंत्री म्हणटा गोंयच्या सगळ्या गावांनी 24 वरां उदक दिवंक आनीक 2 ते 3 धरणां बांदपाची गरज। मालवणा छत्रपती शिवाजी महाराजाचो 100 फूट उंचायेचो पुतळो परतून उबारपाची थळावा आमदार आनी मंत्री दीपक केसरकराची इत्सा। लोकांची इत्सा पुराय जातली म्हणटा केसरकार। फोंडा सत्र न्यायालयान सोमारार जामीन रद्द केल्या उपरांत आदोगाद अमित पालेकराची हायकोर्टात धाव, याचिका केली दाखल। बुधवारा सुनावणी। गोंयांत पावसान केले 150 इंच पार। IMDचो 31 तारीख मेरेन येलो अलर्ट, घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय। शो मस्ट गो ऑन, मात सनबर्नातल्या ड्रग्सांचेर सरकारान कारवाय करपाक जाय म्हणटा आदलो पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार। हडफडेच्या स्कुलात चोरी करपी 6 जाणांक हणजून पुलिशेन केली अटक। कंप्युटर, DVR आनी हेर वस्तूंची केल्ली चोरी, कारवाय सुरू। महाराष्ट्राचो उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मास्टर ऑफ डिफेक्शन। पक्ष फोडपी फडणवीसाक काँग्रेसीचेर उलोवपाचो अधिकार ना म्हणटा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर। ITIत काम करपी सगळ्या कामगारांक आता सप्तकातल्या फकत 5 दीस करचे पडटले काम। कुशळटाय विकास संचालनालयान केले जाहीर। कोलकाता प्रकरणा उपरांत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाण टास्क फोर्स। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन केली घोषणा, डीन टास्क फोर्साचो मुखेली। साश्टीत स्वीट मार्टांचेर FDAची धाड। FSSAI नासतना सुरू आशिल्ली दुकानां केली बंद। आदलो खेळा मंत्री फ्रांसिस्को मॉन्टक्रूज संवसाराक अंतरलो। फातोड्डेचे पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बांदपाक क्रुजाचो व्हड वांटो आशिल्लो। गृहमंत्री अमित शहाचे लडाखात 5 नवे जिल्हे करपाचे मंत्रालयाक आदेश। झास्कार, द्रास, श्याम, नुब्रा आनी चांगथांग जातले नवे जिल्हे। जम्मू आणि काश्मीर विधानसभा वेंचणुके खातीर जाहीर केल्ली 44 उमेदवारांची वळेरी। बीजेपीन घेतली फाटी, उमेदवार फुर्योज। कोलकाता दोतोर चलयेच्या बलात्कार खून प्रकरणात नवे मोडण। आपूण सेमिनार हॉलात पावच्या आदींच ती सोंपिल्ली। मुखेल आरोपी संजय रॉयाचो पॉलिग्राफी टेस्टीत दावो। देशा परस मोठे कांयच न्ही, बटेंगे तो कटेंगे म्हूण CM योगी आदित्यनाथाचो बांगलादेशी हिंदूच्या परिस्थिती वेल्यान समाजाक संदेश। आग्रा भौशीक सभेत योगी उलयलो। शेअर मार्केटाची पॉझिटिव्ह सुरुवात झाल्या उपरांत फ्लॅट ट्रेडिंग। निफ्टी 25,024, सेन्सेक्स 81,754 वयर जाता ट्रेड।